सुरवातेक गायन गाऊया A35 तुझे सोशी आयल्याव दोनिया पेज 19 A35 पेज 19 तुझे सोशी आयल्याव दोनिया 무수 두시 마구가가 아이돌 두섭소 메서시 노인 바구 고로 삼시 노인 바구 고로 삼시 두시 수시 알려 도냐 무붕두가 लुईस आल्मेदा हाका सुर्गींच्यान सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज वाडदीस समरमतात एलिसिया वेगस, लुझीत वेगस, जोनाथन ब्रागांजा आनी पास्किना कार्वाल्यो. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे देवान शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आयज फेब्रुवाराची पयली 1 फेब्रुवारी सायबीण मायन तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोता. दोनरे इवॉन वालादारेश, केरांत एल्सा मार्टीन, व्हडलें बाट टू मिलाग्रिना कोस्ता, मुलातीन नॅक्टर डायस. सायबीण मायचे मजतीन देवान ह्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडी दो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia Kakutku Sonia Kakutku Wisa Kakutku 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बोबाग्योन तांकवार मरेक आमी आयज भोक्तीन वंदितां. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विडोवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावतांव त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरीं मानवलीं. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. बसायलोल्या देसांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तोंबुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलेल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोळबावेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कोणयां पोरी सोसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थ धरून मेली. देवान बासायलेल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली. आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांचीं काळजां ती सोडून आयल्यांत त्या देसांचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें. पूण तीं ओदीक व्हडत्या देसाक आशेतालीं, सर्गींच्या देसाक ओत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें बरोबकार. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले पोरचेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकराक दाविदाच्या घोराण्यांत एका बोलवंत तारका सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. दुस्मानांच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचो द्वेश दवरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागां आपल्या भुक्तिवंत संदेशकाराचे तोंडी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरचेक ताणें भेट केली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. उद्गार. Solvesporak, suizo, solvesporak. Solvesporak, suizo, solvesporak. Solvesporak, suizo, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, suizo. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Solvesporak, suizo, solvesporak. Solvesporak, suizo, solvesporak. Solvesporak, suizo, solvesporak. Solvesporak, solvesporak.
spora, soizo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पलतोड या आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्ड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसो लारां ओड्याचेर फुट्टालीं. तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटावन तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो जायते आमचे मदें कोपीत आसतले, कॅप्टन आसतले. आनी कॅप्टना मदें जाय एक असली सूय आसा. आमी जाणा दर्यान जायतें वादळ जाता. आमी जमनीचे आहा देवाक आर्गां थोडीं वादळां, पूण डोयरो सारको वादळाचें ठिकाण म्हणून यू कॅन से शेल्टर फॉर ऑल द स्टॉर्म्स दॅट हॅपन ऑन दीस अर्थ. आनी जायते पावटी बोटीक शीप गेट्स दी इंटेलिजन्स मेळटा, तांकां रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट पावता, बाबा ओमके वाटेन वचनाका, कित्याक थिंगा तुफान सुरू जालां, वादळ. पूण जायते पावटी कोपीत मुद्दम आपणागे बोट त्याच वाटेन वता. आनी जायत्यान म्हाका सांगना फादर, आनी सांगताय ते कोण सादे बोटलेर न्हू, सादे टॉयलेट क्लिनर्स न्हू, व्हड चीफ इंजिनियर म्हाका सांगताय उलयता तेन्ना, कितलें सांगल्यार कोपीत आयकना जालो. ताका ते वाटेन व्हरोंकूच जाय आसलोली बोट. कित्याक व्हरोंक जाय आसलोली? कित्याक कंपनीन तेजें नांव वयर चोटलें, आवय इतू वादळ आसोन लगूत तेन्ना बोट सारकी हाळी, डेरिंग, सो रेटींग चोटलें. अप्रेजल रिपोर्टाचे बरो रिमार्क येतलो, पूण बोटीची हालत कितें? बोटींत आसलोले पॅसेंजर जावं ओ इवन गुड्स जावं ओ टँकर जावं, ज्यो उदीक बरो सांगतलो न्हू एसो वस्तू, टँकर जावं आसलो ते क्रू मेंबर्स वावुरतात तांचें कितें तेजे बोंगणार न्हू. एक इंजिनियर म्हाका सांगतालो, एक दीस असलें वादळ येयलें, वावुरतालो त्या मनशाक दोयर घेवन गेलो लार, आनी 10 मिनटां पोतून लार त्या काळो आनी उडयलो बोटीर. लार पोतून येयलें आनी जेन्ना ताका पोतून उडयलो तेगे एक हातूं ना, असलें बोगणा. पूण जाय कॅप्टनाक दुसऱ्यांचें पडलोलें ना. मुगे प्रमोशन जाल्या पुरो, मुगे रेटींग जाल्या पुरो, मुगे सॅलरी इन्क्रिमेंट जाल्या पुरो. आनी तसलेंच कितें मोन जेजूचें काय? कित्याक शास्त्री सांगतात, जेजू जेन्ना शिसांक आलतोड तें पलतोड कोतालो, दाटालो, तेन्ना ही वूड चूज दॅट पॉयंट वेर देर वे हेवी स्टॉर्म्स. जायत पाटी आमी पोंवपाक गेल्या न्हू, हें बोट बी म्हणटाय ते व्हड व्हड वस्त जायल्या, सादी कोतां. जायत पाटी आमी पोंवपाक, इफ यू गो फॉर स्विमींग इन अ लोकल रिवर्स एंड स्ट्रिम्स, झोरी आनी न्हंयत पोंवपाक गेल्यार गांवची कोण आहाय ती सांगतली, थिंग वचनाका, एश पोंवाय, थिंग बुडटाय. दॅट मिन्स दॅट पॉयंट इज फॉर ड्रॉनींग. सेम प्रिंसिपल. अरे हे वाटेन गेल जाल्यार तूं बुडपाक शकता, कित्याक वादळ मोटींग जातायच. दुसरी बाजून द लेफ्ट सायड ऑफ इट ट्राय. पूण जेजूक तेंच जालोलें, शास्त्री सांगतात. जेजू तोच पॉयंट काडटलो आनी दॅट पॉयंट वॉज नोन फॉर हेवी स्टॉर्म सारकें. बोटूय हें व्हडें बुडटलें आनी शिसूय बुडटलें. पूण शीस कितें कोतलें? तिमी कॅप्टन सांगत न्हू एश म्हणून हे हितून व्हड्यांत कॅप्टन जेजू, आनी तो मेन पार्ट आहा थिंगा, जंय कॅप्टन रावन सगळें चोयता, थिंग न्हिदलो आहा. पूण जेजू कित्याक धाडटा? जेजू धाडटा तुमगे भावार्थ वाडोवंक. ते कॅप्टन आपणागे पर्सनल प्रॉफिटा हें कोताय, बोट वताय. आनी जायते पावटी बोट धडे पावत म्हळ्यार तेगे हालत
ही पत्र गेलो आसता मोडलोली फोडलोली जाता तेंक तें पडना बोट तेंगे न्हू बोट कंपनीची मगे हें जाल्यार पुरो पूण जेजू तें कित्याक धाडटा जेजूक सोडवूंक जाय आनी आयज भावार्थाचें डेफिनेशन जें पयल्या 2 वळी मेळटा तें सोडवणेक लागता सोडवण कोणाच्यान पळोवंक जायना सोडवण दिसना salvation cannot be sin but salvation is a good thing is the best thing that God can offer and not only best you can say bestest actually bestest dona पण हांव घाता just to give weightage to that bestest thing that God can give us प्रितीच्या बाबीनो कित्याक डेफिनेशन कितें बऱ्या वस्तूंची खात्री आनी पुरावो दिसोन आसलेल्या वस्तूंची साल्वेशन चोच्या जायना ती दिसना पूण बरी वस्ती आसा आनी जेजू शिसांचें बरें आवडटा पूण इतलें मागता बाबार्थ दोराय आनी बाबार्थ तुमगे सगल्या तुफानां वादोळ्यांतल्यान घट जातलो आमी आज भिलोलीं आसात खरेंच हांव सांगता भिलोलीं आसा कित्याक दुमाळ कॉमेस जायत केदोन दुमाळ कॉमेस जायत सांगूंक जायना वी आर अफ्रेड and we live in fear of the persecution but do not fear persecution दुमाळ्याक भियेनाका दुमाळो गरजेचो जेन्ना अमको काळ जाता चड वस जाता जेन्ना क्रिस्तांवांक दुमाळना क्रिस्तांव लॅक्स जाताय भावार्थांत पीपल बिकम लॅक्स हिंगाय लॅक्सिटी दिसती पडटा शिसान जेजूक उठाव तेम पयलीं बोवाळ बिवाळ माले आसतली आनी मागीर उठायलो आसतलो तुम लॅक्स कित्याक जाली तूं म्हणपाचें बाबा आमको जेजू आहा आमी भिवपा जायना ही इज मच ग्रेटर दॅन द स्टॉम ताका लागून जेजू म्हणटा आजून तुम भावार्थ येयलो ना हितू मिलाग्र केल्यो तेम घोडे चोयलां आसतलें इतले जाणांक तो वाडलें पूण बरी वस्त दीन जायते पाट भावार्थ वाडना पूण एक ट्रॅजीक वस्त कोर ट्रॅजेडीक कोर मनशागे जिवितांत भावार्थ कितलो फुलता आख्खो रुखू एक दिसांनी रूख येता आंब्या रूख एक दिसांनी इश्ना पूण भावार्थाचो रूख एक दिसान फुलता ताका गरजेचो दुमाळो आनी हांव म्हणटा क्रिस्टन्स लॅक्स जाता न्ही फकत भावार्थांनी वाटेन नॉट ओन्ली इन मॅटर्स ऑफ फेथ दे बिकम लॅक्स बट ऑल्सो इमॉरॅलिटी ताका मारूंक जाय ताका इल्लो पेट पडोवंक जायो ताका इल्लो मार खावपा जाय आमगे क्रिस्तांवांनी मागीर तेंगे जिवीत कितू साफ सुत्र जातें मागीर चोय तीं भावार्थां पासत कितलीं उर्बेवंत जाताय तीं काळजीदार जाताय तीं दूख गरजेची चाबूक गरजेचें ताका लागून जेजून जें केलां मनशा नदरेन तें खंडेम करून आतां तूं कित्याक धाडटा तें बुडोल जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो बुडोल जायत मरण येयलें जायत मरण वायट न्हू सगळे कडेन जायत पाट देव मरण दिता सोडवण बगून आमी सगळीं सोडवणे रावतात वी ऑल लॉंग फॉर साल्वेशन पूण मरण नासतना सोडवण कितको मेळटली विदाउट डेथ कॅन वी हॅव साल्वेशन इन आवर हँड्स मरण नासतना आमच्या हातींत सोडवण मेळूंक शकता विचारात आनी तुमकां जबाब दियात बेठोने वेळार गायन गावया C24 मातयेचें भांगार करूंक पेज 38 C24 पेज 38 마티에chen 방갈 고루 쇼크다이 두에 갈수드라 마티두 남체치네 방갈 굴보 비다드랴 도얄 바파 복디 Duka vonda, amche vorda, duka vonda.
वंदा आमचे वरदान तुका वंदा आमचे वरदान. उबी रावया. म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदतान जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंकच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भोगतां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Dol barazo, sorvesporto, povit, povit, povit. Dol barazo, sorvesporto, sorgani, so salvola, ducha. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयच बेचो उगडास कोरान फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आस बिस्मा सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय पुनो जिवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखां मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रथवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें आमचे तरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार कायन गावया D47 सोय प्रीती मोग वस्ता पेज 75 D47 पेज 75 Jesucia moga Jesu amce dado spor Anulani modebo Ektai gelia ekcida Amka Jesucia moga Jesu amce dado spor Ano
सुप्रीतिमो सुप्रीतिमो तुई देवाची आसा सुप्रीतिमो भोसा तुई देवाची रासा सुप्रीतिमो सुप्रीतिमो तुई देवाची आसा. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकवार मरेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मयच्यान सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगता सासणांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 2-3 कडवण्यो फाल्यां फेब्रुवारीची 2 फेब्रुवारी दोनयांच्या देव मंदिरांत भेटवणीची परब प्रेझेंटेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट इन अ टेम्पल आनी आमचे परंपरे प्रमाणे आमी वातीचेर आशिर्वाद घालता. ताका लागून पयल्या मिसा आदीं 6:30 आदीं आमी वातीचेर आशिर्वाद घालतले. तुमी सगल्यांनी तुमच्यो वाती हाडच्यो म्हूण आमी मागता. कित्याक सेवा धर्म सांगता ते प्रमाणे सगल्यांनी पेटलेल्यो वाती घेवन उबी रावंक जाय. ह्या रितींत वांटो घेवंक सगल्यांनी वाती हाडच्यो म्हूण आमी मागता. रितींत वाट्यो घेवंक वावरात आयतार फाल्यां काम अर्ली फॉर मास अँड पार्टिसिपेट इन दीस मास. मागीर मिसां आसात ती आमी वातींचेर आशिर्वाद घालपाची रीत आमी करची ना. ह्या पासत वावरात एक दीस सॅक्रिफीस कोन्न बेगीन येयात सकाळच्या मिसांत वांटो घेवंक. वाती तुमी हाडच्यो म्हूण आमी मागता. दुसरे सुवातेर फाल्यां आमची नायट ऑफ एप्रिसिएशन जीं संस्थांनी वावुरता दोज फॉर वर्किंग इन द एसोसिएशन्स आमचो एक थँक्यू कसो कित्याक जायतो आमचो बावर ती उणो करतात आनी फिरगो चलोवंक आमकां खूब आदार दितात. तुमची फिरगो जायत्यो एक्टिविटी जावन जायती बिजी पॅरिशी सोंपें न्हय ही चलोवंक पूण सोंपें जाता तुमच्या सहकारान तुमच्या आदारान. तो तांकां सगल्यांक आमी दिनवासता. मिसाक कोणें येवपा जाता तुमच्यानी येवन मिसा कित्याक PPC मेंबर आहात एसोसिएशनांतली वांगडी आसात तांचे पासून मागूंक तुमी यात. मागीर तांकां जी कोण एसोसिएशन मेंबर्स आतां तांकां धाकटो प्रोग्राम आसतलो आनी रोखडेंच आमी जेवण काडटले. सो सदांच दिनवाशी जाय. टिका करूंक सोंपें टू क्रिटिसायज इज इजी पूण PPC जावं कॅटेकिस्ट जा यूथ जा आनी हें जावप व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक आतां मेणात आसात गांवांत लोक सगलो UK गेलो न्हू जायत जाण आसात पूण तींच येवन वावरूंक खूब कठीण जाता तांकां. दे हेजिटेट हांकडेव न्ही चड हेजिटन्सी चड आसा. आनी फाल्यां आमच्या गोंयभर आमी कॅटेकॅटिकल एपोस्टलेट हाका भेटयलो दीस पाळटावन दोतोनीच्या वावराक भेटयलो. कॅटेकिस्तां आसात तांकां दिनवास ही बारादीक जबाबदारी पादिगरांची आनी पादिगरा उपरांत कुरांची ही कॅटेकिस्टां आपल्या माथ्यार घेवन आमकां आदार दितात भुरग्यांक दोतोन. पाद्री मीस करतलो वो दोतोन शिकयतलो. एक्चुली दोतोन शिकोवपा आमगे कायदो पूण इगोज जावन इतलीं मिसां आसतात सोंपेपणी जायना. आनी हेर दिसांनी भुरगीं बिजी आसतात आवय बापूय बिजी आसतात तांकां हेर दिसांनी दोतोन म्हळ्यार जायना. आमगे परंपरे प्रमाणे सारकें एस्टॅब्लीश जालो आहा संडे स्कूल कॅटेकिजम मागुया कॅटेकिस्टां पासत. आनी जायतीं तरणाटीं आसात शिंकलेलीं आसात आयतारा फ्री आसतात. ताणें चिंतचें मोज्यान एक कॅटेकिस्टान जेजू पासत ही सेवा दिवंक जाता. सो आमंत्रण तांकां मागात कॅटेकिस्टां पासत आनी चिंतात नियाळांत हें आमंत्रण म्हाकाय काय हो उलो म्हाकाय काय हांवें म्हगे चेडवाक चेड्याक धाडूंक जाता काय शिकोवंक भाव भयणीक धाडूंक जाता काय. कित्याक जायत पट आमी तिका कोत्ता कॅटेकिस्टांची तीं कितलीं सॅक्रिफायस कोत्तात. एक आयतार तांकांय मेळट न्हू घर रावों जातलें सुसेगाद विसो घेवंक जातलें पूण तीं आसात येतात वावुरतात. मागुया सगल्या कॅटेकिस्टां पासत आनी हो दीस मागण्यांत आमी सारुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार. शेवटाक गावन गावया F17
Poet Bhett, Misachi, page 93. F17, page 93. Poet Bhett, Misachi, Sali, Kopar, Surgice, Sukdiole, Amcha Kalsar, Dunyar Gamshi, Duka, Sobar, Kelamo, Homola Mordopka, Guru Namchi Kalsa, Duce altrar, dui beto, duca, soglo am sova, am chemis genat, zauchena, kopar, duchai, wadan sardolel sausa.